सम सर्व यामी एकठांय जाल्या भक्तीनाने माना उतारणे आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना एया गाव्यान सर एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गितां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरुकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मुगळा भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती वांटे फांटे जाल्ले आमी जेजू क्रिस्तांत एकवटल्या म्हणलो संदेश दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत विंगड जालो इस्रायेलाचो लोक देवांत हांवन पयस गेल्ल्या वेळार कशे जोएल प्रवादी तांकां जिनी बदलूंक उलो दिता म्हणले विशयांत आमी आयकता. तशेंच शुभ वर्तमानांत सुमी जेजू क्रिस्त कशे आमकां ताचे ते एकवटायता आनी कशे देवाचे राज तो आमचे मदेगत स्थापीत करता म्हणले विशयांत आमी ध्यान करता. तर मोगाच्या न्हू ह्याच एकवटान आनी माया मोगान देवाच्या हाजिरेंत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणूया. हांव पातकी सर आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें चडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोलो अपराध. ह्या पासून आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदुदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातखां बोगसणू आमकां सस्नाच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा, तूं अगणित मोवाळे असो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय. तुजे काकुळतीन सर आमची पातखां बोगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोएल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. याजकानो, गणीय वस्त्रां न्हेसून विळाप करा. वेदीच्या सेवकानो, रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकानो, येया आनी गणीय वस्त्रां न्हेसून रात सरा. कित्याक अन्न बलयो आनी पिवान अर्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यांत. उपास परगट करा. एक दाबाजीक जमत आपया
मालगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवाशांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा. हाय कसलो दीस हो, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर्व पदवेदारांत नासाचो दीस तो कसो येता. सियोनांत तुतुरी वाजया, म्हज्या पवित्र पर्वतार भंग वाजया. देशांतले सगळे निवास्यां कांपूं, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधकाराचो दीस तो, कुपांचो आनी दाट काळोखाचो. पर्वतांचेर फांतें विस्तारता तशें एक व्हड आनी बळिश्ट सैन्य येता. ह्या जिन्साचें सैन्य आदीं केदींच आसलें ना. पिळग्यांच्या पिळग्या पर्यंत परतून केदींच आसचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पोर न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुका दिन वाचतां. स्तव तुजी विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उदेशितां हांव संतोश उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां महोन्नत देवा. सर्वेस्पोर न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो. राष्ट्रांक दमकून खोट्यांक तूं नाश करताय. तांचे नांवच चरित्रांतलें आळवून सोडताय. तांणीच कोंडलेल्या फणांत हेर जातींची राष्ट्रां पडल्यांत. आपणेच मांडलेल्या पासांत तांचे पांय सांपडल्यात. सर्वेस्पोर न्यायनितीन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पोर सदांकाल राज करता. मनसुबेक म्हूण आपले निती यासन ताणें मांडलां. न्यायनितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासता पर्जांचें तो पालन करता. सर्वेस्पोर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. Alleluia, 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 alleluia. आतांच ह्या संवसाराच्या आधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या तेन्ना सर्व मनशाक म्हजे थंय हांव व्हरतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू एक मोनो देवसा सोडयतलो तेन्ना तांचे मदले थोडे म्हणाले. देवसाराच्या मुखी बेल्झबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीन थावन एक कुणाखर दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो. अंतर्जुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विभाड जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटपाटे जाल्ले घराणेय देसवड जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे एकामेका उपरार्थीत जाल्यार तांचें राज्य उरचें कशें. हांव बेल्झबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडायतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेले बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावाविणें देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां.
एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सवलत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर हातेरान तो वोण व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोधूच सय. जो कोण म्हजे सांगाता पुंजायना तो निजायकी शिमटायता. एक मनशाक लागलो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सावन आयिल्ल्या म्हज्या घराच पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतच तें घर झाडन नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास सड नसते हेर सात देंवसार हाडून येता. ते सर भितर सरन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलींचे प्रास पास्ट जाता. देवाचे उतार हे वाकर्णी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे शुभ अर्थांत आमी पळयलें एक मोणो देंवसार लागल्याक जेजू सोडयता, तो देंवसार धांवडायता. आनी हे पळयल्ले थोडे जण म्हणाले देंवसाराचे मुखी बेलझेबूलाच्या शातेन तो देंवसार धांवडायता म्हणून. पळया, जेजून एक बरें काम केलें. हें पळोवन ताका शाबासकी दिवच्या बदला ताची टिका करतात, खंडन करतात. आनी बरें काम सामान्य काम न्हय, एक अजाप तें. मोनो उलोवंक सकनातलो उलयता, देंवसार लागलो बरो जाता. आनी ते जेजूक मेसवणी वचच्या बदलाक हें पळोवन ताची टिका करतात आनी सांगतात देंवसाराच्या मुखेली बेलझेबूलाच्या सायतेन तो देंवसार धांवडायता अशें म्हणून ताका अपमान करतात. जेजूक भोव सड नाखुश जाता. कित्याक देव आनी देंवसार ती थद बेरोत. आनी जेजू ह्या संवसाराक आयलो देवाचें राज स्थापन करूंक. आनी देवाचें राज स्थापन करूंक एक आडखळ व्हड आडखळ जावन आसली देंवसार, वायट सकत. ह्या सक्तीचेर जैत व्हरूंक, ह्या सक्तीक पाडाव करूंक तो ह्या संवसाराक आयलो. आतां कोणाक विरोध तो आसा पळय, त्या विरोध आसल्याक हो सपोर्ट दिता, तो पाठिंबो दिता म्हणून ताका ताचेर आरोप मांडटात. जेजू कितें बगना जायत, कित्या खातीर आयिल्लो पळय ताचे विरोधूच. आनी जेजू तांकां समजोवंक प्रयत्न करता. पयले सुवातेर कशें तो समजोवंक प्रयत्न करता, सामान्य ज्ञान, तांचे सामान्य राज जावन तो वापरता. पळया, एक राष्ट्र, एक राज्य तांचे वांटे पांटे जाले तर ते चड तें बाळवना, कितें वांटे पांटे ल्हान ल्हान ते बोळ मोडटा, ते चड तें उरना. तशेंच तुमच्या भोंवतणचे घराण्यांत वांटे पांटे जाल्यार तें चड तें पुराना, ते देसवाड जाता. तांकां समजोवचे रितीन तांणी कितें पुरो भोगून आसात पळय तें तांच्या मदीक हाडून समजयता तो. आनी तुमी करचो तो आरोप सारको न्हय म्हणून. दुसऱ्या रितीन आनी एक तो दृश्टांत दिता. तांचेच कितें तें करनासा पळय तेंच तो दाखोवन सांगता. आनी तुमचे थोडे शीस देंवसार धांवडायतात, ते कोणाच्या पदवीन धांवडायतात. जर तर म्हाका तुमी तशें म्हणटात तर बेलझेबूलाच्या देंवसारच्या मुखेल्या मुखांत धांवडायतात तर तांकांय तुमी तसलोच आरोप केल्ल्या बरी जायना गे. थोवळो तुमी अप्रादिस्तानांत गी तुमच्याच मनशांक जो कोण देंवसार धांवडायतात तांचेरच असलो आरोप तुमी मांडून तुमी अप्रादिस्तानार नांद गे.
अशें म्हूण समजा ते कितें करनासात तेंत दाखोवन तांकां ते आनी तुमी चिंचे सूख म्हणून तांकां दाखयता. आनी तिसरे सुवातेर तो म्हणटा एक बोळवंत मनीस आसा ताका भद्रती आसा आनी ताका तो बोळवंत मनीस तो गर्द राखता कित्याक ताचे हातेर आसात. हातेर आशिल्ल्यान तो घर राखूंक ताका साध्य जाता. पूण आनी एकलो बोळवंत मनीस येता आनी तो हातेरां पुरा काण व्हरता आनी तो वळो ओ बोळवंत मनशालाचें बोळ मोडटा. तशेंच जातालें देंवचाराच्या पंगडांत. आनी एकलो देंवचार आनी एकल्या ताचे वातेरां काण व्हरात जाल्यार वा ताका ताचें बोळ काडीत जाल्यार तांच्या मदें तांचें बोळ मोडटा, तांकां कितेंच करूंक जायना. अशें म्हणून 3 दृश्टांतां दिवन जेजू तांकां सांगता की आळे हांव देवाच्या पदवेन देंवचार देंवयता म्हणून. कित्याक देंवचाराक पाडाव करूंक म्हणटा आयिल्लो, देवाचेर राज स्थापत करूंक म्हूण आयलो. कोण हें पात येता तो सर्गींच्या राजांत हांव पयस ना म्हणटा. कित्याक हें वर्तें सत मोगाचें न्हू. जेजू देवाचो पूत जावन आसा हें वर्तें सत आनी मुळावें सत. जर तर एकलो जेजू देवाचो पूत म्हणून पात येता उरलीं सतां पातयेंक सलीस जाता. हे मुळावें सत तो पातयेना जाल्यार उरलीं सतां ताची शिकोवण पातयेवंक ताका कस मारतात. केन्ना ताका ताची शिकोवण पातयेवंक कस मारता, शिकोवण जिवंक जायना, शिकोवणे प्रमाणे जिवंक जायना. देखून जेजू तांच्या मोतींत हें सत खंचासें 3 दृश्टांतां दिवन ताका समजायता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत जावन आसा. आमी पातयेता, आमचो भावार्थ घट करया आनी सांगात आसा आमी समजूंक जाय देंवचार एक देवाची रस ना म्हणून ते खोटो आंज तो. पूण जेजू सर सक्तीचेर देंवचाराचेर आनी संवसाराच्या सर सक्तीचेर ताका अधिकार आसा, पदवी आसा. देखून देंवचारात सावंदी आनी देंवचाराच्या सक्ते सावंदी भिवोवची गरज ना. आमकां केदींच कितेंच बाधा करूंक जायना. जर तर देवाचेर जेजूचेर देवाचो पूत जेजूचेर आमी पातयता आनी जेजू देवाचो पूत पातयता आनी देवचेर संपूर्ण आमी भावार्थ दवरता तर जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी घट करया, घुटपा मागया. आमेन. हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. वायनकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काळीक मोगाची. बोतांचेर कुरपेशी हो दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवा बाबाक मानतत असलें साव म्हण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा, तुवें स्थापण आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सडवण्याची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमीन.
सर्वेस्परातय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे आमच्या दिन वचनाच्या प्रार्थनेन तुजी ओडवी बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस आनी कास घेतली तुका 9 वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास 9 आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगट पग तुया तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोरणावर वेतुवे आमकां चढयलाय सोमिया संसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिथी मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंखा मरे देवाचे मे सांगाती भगवंत जुजय तिचो पती भगवंत धमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता
त्यास जेसो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाम सर्पोद्वेधार बापम सर्वंदनानी भय पाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणूया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आदिता दे आनी आमी आमचे सगळे लाव शिकयता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ्यान देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबरशान केल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा सस्तीच्या ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तेचे दिश्ट घालम आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटा सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कातूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची कातूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा कितली मोवाळ काकूळ तुझी असीम दयाळाय सर्गीची दैविक आनंदा दोस करची पवित करची नामची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा आमच्या काळजांनी करबिडा फाटय सांगात आमच्या पैना सेवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां ददोसखेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवंत जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं. असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवीदार ते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गुणाचे वाटे सम्याका सरलय कुर्पे देण्यान तुझ्या आत्म मोजो नेट बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय शेळे काळीचे मोगान तुझ्या पेट कस्तांत वासताना जामोजो वादा पण मोजे करताना दयेन म्हाका तुरा कस्तांत वासताना जामोजो वादा पण मोजे करताना दयेन म्हाका तुरा गुणाचे वाटेन
सोम्या म्हाका सलय कुर्बे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेठय पेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेळें काडीसे मोगान तुज्या पेटय मोगाळ पुत्रा सोवे अनुग्वार मार्या शिवारी आमकां भगवान कुर्साचे कुरवेन नेवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.